नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार नगरसभेत अव्यवहार, माजी आमदार सतीश सैलालो आरोप. कारवारच्या नगरसभे व्याप्तीत अभिवृद्धी कामगिरीची अलग अलग वार्डात 170 जाग्यार काम करूक निविदा मागयली. तेच प्रमाणे कामगारी करूक स्थानिक नोंदणीकृत कंत्राटदारान आपापले कोटेशन दिले. निवडणुकीचं कोड आसतना सुद्धा हे टेंडर आपयले जाल्यार हेजे पयलीं नगरसभेच्या कामगिरीत अव्यवहार जाता अशें आयकूं येताले. हेजे प्रात्यक्षिक रूप आज पळोवंक मेळ्ळे. नगरसभे व्याप्तीत ह्याच कामगिरीची टेंडर ओपन करनासतना दुसऱ्याक तेमकां खास आशिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिवन 8 कोटीची सादारण 94% अभिवृद्धी कामगिरी गुपचूप पूर्ण जाली म्हूण कळटरेत कारवारचे माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमी कारवार नगरसभेक अकस्मात भेट दिवन नगरसभा आयुक्त आणि अध्यक्षाक जाब विचारून धारेर धरले आणि प्रत्येक अभिवृद्धी कामगिरीची वार्डाची माहिती घेतली. तितूंतली बरीच कामां जाल्ली अशें तेमगेल्या अधिकाऱ्या कडच्यान कळले. तेन्ना स्थानिक कंत्राटदाराचे अन्याय जाला म्हूण कळटरेत हो अव्यवहार म्हूण साबीत केलो. अखेर टेंडर ओपन करचे पयलीं काम जाली म्हूण नगरसभा अधिकारी मानतरेत तेमचे कडेन टेंडर ओपन जावचे पयलीं काम जाला म्हूण लिखीत दी म्हूण सांगतरेत आयुक्त RP नायक हेमी तशें दिवूं जायना म्हूण सांगतरेत. माजी आमदार सतीश सैल हेमी नगरसभे विरुद्ध 11 विळखळा रूप धारण केले. जो वेळ पर्यंत लिखीत दिना तो वेळ पर्यंत ह्या कचेरींतल्यान उठच ना म्हूण थंयच धरणेक बसले. हेजो सोक्समोश करूनच योग्य पाठ शिकयता अशें सतीश सैल हेमी नगरसभे अधिकाऱ्याक ताकीद दिली. हे ताबडतोब माध्यमाचे प्रसार जाले. ಅವರು ವಾಯ್ಸುಂಟನ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಯ್ಸುಂಟನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವಕಾಶ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಅವಕಾಶ ಮಾತಾಡಿ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡುವ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಬ ನೋಡಿ. ಯಾರೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. 172 ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಕಂಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗಂತ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂಜು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಆವಾಜಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೋಡುವ ಆಯ್ತು ನೋಡುವ. ನೋಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ आवश्यकता ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ किती प्रॉब्लेम झाला तो जबाबदार जातालो. आणि दुसरी किती काय म्हणल्यार ते जे हेतूत आपले हेतूत ई प्रोक्युरात ते एक हे उरता डिस्क्रिप्ट म्हणून
ती डिस्क फक्त कोणी ओपन ती की कोणाकडे उरता कमिशनराकडे उरता ती सुद्धा की ओपन जाल्यार म्हणून तेंच्या स्टाफान सगळ्यान ओपन सांगलें आणि त्या स्टाफ सांगता कितें काय म्हणल्यार हे काम जालां हे काम जालां हे काम जालां म्हणून पत्रिकाच्या सगळ्या लोकां मुखार तेणे आज बहिरंग सांगल्या आणि हे बहिरंग सांगून आज हे असले टेंडर हो तर स्वता तर हातीत घेवन अधिकार तर चलयता फाल्यां हे आमगेले कितें म्युन्सिपाल्टीचे किंवा गव्हर्मेंटाचे पयसो हो खावन काबार करतलो म्हणून सांगून हांव सोदतां सर आता किती करता हेजे बद्दल आता DCक सुद्धा मनवी दिला ते दोन्ही ब्लॉक करपाचे आणि काम कितले केला चेक करपाची म्हणजे आम्ही सांगिल्लें कामां ऑलरेडी जाले काय ना पळोवचे आणि काम जालें जाल्यार हो टेंडर आता कसो ओपन करता हेजे बद्दल मुख्यमंत्रीक बी बरयतले आणि मागीर नंतर आमी हेका कोणाक SP बी सांगल्या लोकायुक्ताक बी सांगल्या हेजे बद्दल तनिका ही सुरू करूं जाय म्हणून सांगल्या आणि हे आतांच न्ही हेणी भरपूर अशें हे गेले हे आसात कितें काय म्हणल्यार MLCचे ऑफिस बी ऑलरेडी फर्निचर जाला अजूनही ते फाल्यां अप्रुवल मेळचे आसा म्हळ्यार काम करूंक टेंडर दिवंक फाल्यां अप्रुवल मेळचें आसा MLC ऑफिस अजूनही तुमी वचून पळयात MLC ऑफिसात टोटल फर्निचर फिनीश जाल्लें आसा अशें जाल्यार हे आमगे अधिकारी लोकां कोणाक केअरच करची ना आनी हे वायनीक हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की कित्याक म्हळ्यार तुमी वचून मुद्दम पळयात तुमी ऑलरेडी येयला तुमी मुखार सगळें आयकलां तुमी आनीक जाल्यार क्रॉस चेक करात नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार शिरसीत बेकायदेशीर सोरो जप्त एकट्याक अटक शिरसी तालुक्याच्या बैरंबे ग्रामाच्या अरण्य प्रदेशातल्यान वयच्या शिरसी येल्लापूर राज्य महामार्गार एक लॉरींतल्यान वयचो सोरो अबकारी खात्यान जप्त केलो हो सोरो 95,53,000 आशिल्लो लॉरी चालक केरळ राज्याचो महम्मद निट्टुकरन अशें तेगेलें नांव तशेंच तेजे कडेन 3,04,000 रुपयाचे किमतीचे रेक्सिफायड नामाचे स्पिरीट आशिल्ले अबकारी कर्मचाऱ्यान सोरो स्पिरीट आणि वाहन जप्त केला ही कारवाई मंगळूरचे जॉइंट कमिशनर श्री टी नागराजप्पा हेमगेल मार्गदर्शनान कुमारी वनजाक्षी एम SS शिवप्पा शिरसी महेंद्र S नायक आणि इतर अधिकारी हेमी या प्रकरणात भाग घेऊन ही कारवाई केली ಇದನ್ನ ಕಸ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮುಖಾನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟಚ್ ಕೊಡ್ಬೋದು बाईत पडिल्ल्या वासराक सुरक्षित रक्षण कारवारच्या शिरवाड बंगारप्पा नगरच्या मारुती देवस्थानाकडे आशिल्ल्या बाईत एक गायीचे वासूर पडिले ते अग्निशामक दळान सुरक्षित वयर काढून रक्षण केले त्यावेळार ग्रामपंचायत सदस्य गौरीश नाईक दिलीप नाईक सचिन बांदेकर शांत गांवकर प्रितेश बाडकर हे हजर आशिल्ले ना मागीर करता एक भाई तू मान रोपा सोडतो रोपा येते
अरे अहो इथं गेलं की रे फोन नाही साप घेऊन कंगाल चालते अशी बऱ्याच अगड ना थांबते पाय ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रोड, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.